कुठळी चर्चीच्या जमनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणा विरोधात फाटल्या कांय वर्सां सावन कागाळी करून लेगीत कसलीच कारवाई जावंक नासल्या कारणान कुठ्ठाळेचो क्रिस्त समाज एकठांय आयला। चर्चीचे फादर सिमाव दिनेश हांणी समाज बांधवाची बसका घेवन अतिक्रमणा विरोधात लढो दिवचो असो निर्णय घेतला। कुठ्ठाळे चर्चीच्या इग्रज द कुठ्ठाळी आणि फाब्रिका द कुठ्ठाळी या कोनसुवात वाठारांतल्या जमनीचेर दोंगर कातरून बेकायदेशीर बांदकामां जाल्यात, तशेंच व्हडा प्रमाणात झाडां कापून उडयल्यात, तशेंच बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात असो फादर दिनीस हाचो आरोप आसा। या अतिक्रमणा विरोधात कुठ्ठाळी पंचायत, राज्यपाल, नगर नियोजन खाते, रान खाते तशेंच WRD खाते इतलेच न्हय तर मंत्र्यांकडेन लेगीत आयज मेरेन 45 कागाळी दाखल केल्यात, पूण हाचेर कांयच कारवाय जावंक ना अशें फादर सिमाव दिनीस हांणी सांगलें। सुमार 20,400 स्क्वेअर किलोमीटर आमी ते आतां जायतो तेंप जालो, म्हयने जाले पळयता थिंगा इल्लिगल घरां भायल्या लोकांनी बांदल्यात आनी ते बांदीत आहात, दिसाच्या दिसाक बांदतात आनी आमी थिंगा वचोन तांकां राव म्हणटात, बांदनाका म्हणटात, तांचे सेल डीट मागता आनी ते आमकां दाखयनात आनी आमी सगळ्या खात्यांक बरयले। सुमार 45 चिट्यो अश्यो आमी बरयल्यो। दोंगर कातरले, झाडां कातरलीं, झाडां मारलीं, ड्रेन आहले ते कवर केले, बोरवेल इतले मारले आनी आमचे सगळे दोंगर बिंगर काबार करून उडयलो। आमकां दूख भोगता हे इगोर्जेचे बात, हे इगोर्जेक कितें तरी उत्पन्न आमकां मेळटा सांबाळपाक, मेंटेनन्साक आनी हे आमी पळयतच सगळ्यांक आमी मागलें, पंचायताक बरयलें, BDOक बरयलें, BDOन एक्शन घेवंक 2 मेमोरेंडम धाडल्यो पंचायताक। तेच बरोबर डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत ताणें मेमोरेंडम धाडलो 15 दिसांनी निर्णय घेवचो आनी जायते आनी लोकांनीच ताबडतोब तांकां कळोवचें म्हणून। आयज 6 म्हयने मायज जाले, 5 म्हयने मायज, 6 म्हयने मायज जाले। आयज पासून एक शो कॉट नोटीस पंचायतान घालूंक ना, आजुनी मोडपाचें कांयच करूंक ना। हें काम पंचायताचें आसलें। 3 पार्ट आहा ते, सो कोर्ट हेज गिवन इट पार्ट B to allotted to the church. It is around 20,400 square meters. आणि ही प्रॉपर्टी कोणे तरी आमचे विदाउट आवर नॉलेज, हांव एज अ एटर्नी 6 वर्सां जाले आसा, नॉलेज कोणे तरी विकल्या आनी तितून इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जालां आनी आमचे चर्चीचो फादर सायमन डिनीज ताणें जायती तोकस घेवन तो तेजे फाटल्यान लागलो, म्हणजे कोणें आमकां एन्क्रोच जाला म्हूण आनी तो सगळे अथॉरिटी तेणें जायते अथॉरिटीक लेटर केलें, बट आयज पासून कांय आउटकम, पॉझिटिव्ह आउटकम इज नॉट देयर। कमिटी मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दॅट आनी ती कोणें आमी विकूंक ना, आमकां खबर नासतना ती आमची प्रॉपर्टी लोकांनी विकली आनी तेजेर इलिगल घर काडल्या। सो आमी लोकां कडेन सजेशन्स घेवपाक जाय म्हूण आयज ती मिटींग हाडयली।